सगळी उभी राहूया. सुरुवातीचे गायन आम्ही गाऊया. नवे गीत रोजसून गायात. A21 पान 10, A21 पेज 10. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. बामडीन तुमकां पळोवन आमी खुशाल. ही तात्पुरती अरेंजमेंट आमी केल्या. रीत भाशेन मागुया हो वावर जो आज आमी हातान घेता तो सुफळ शेवटाक पावंक बेगोबेग आमचे इगोजेची दुरुस्ती जावं पेंटींग सोंपूंक आनी कोत्तेल्यांक बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्यांचो उजवाड मागुया. आयज आमच्या गोंयांत एलिसांवां मागुया सगळें बरे भाशेन जावंक. देवाच्या आत्म्या उद्देशी बरे सेवक आमच्या देशा पासत आनी आमचे गोंयचे पासत गोंयचे उदरगती पासत वावुरतेले फुडारी आमकां फाव जावंक. आज वॅलेंटायन डे आमी समरमता. देव आमकां सगळ्यांक आपले मोगान रोसता. देवूच म्हणल्यार मोग. आमी सगळ्यांनी आमच्या काळजांत भरिल्लो मोग देवाचो आनी एकामेकाचो ओळखून घेवंक आनी मोगाचेच जिवितांतल्यान संवसाराची यात्रा करूंक आमकां कृपा मागुया. आयचे मीस वालेंत टोनिकुलास आनी फिलोमेना पारस हांच्या आत्म्या पासत तशेंच थँक्स गिवींग तेजेश आनी क्लारिसा तांचे पासत मागतना आज आपलो वाडदीस समरमता जॉनल फेर्नांदीस ताचे पासत मागुया. आनी विलियम आनी स्टॅनलिटा फेर्नांदीस आनी फ्रांसिस्क आनी क्लॅसी कुतीन दुरुजार आपले काजराचे वार्षिक दीस पाळटात तांचेय पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवीन आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो त्या देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी जायते फावटी देवा आड मनशां आड पातकां केल्यान भोव करून देवाच्या मोगा सोशिल्ली आमी पयस गेल्या ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे मागुया. हांव पातकी सगळ्या देवा आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजो गुरी हांव विचारूंक सांगता. मनान चिंतून थोडार विचारून वायट जारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आंकवार मरीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं.
या आयज पवित्र सभा करता उगडास बागेवन सिरील आनी मेथोड हे दोगूय भाव ऑफ इस्टर्न युरोप दोगूय भाव सिरील मोटवाशी आनी मेथोड बिश्प साहेब आशिल्लो. देवान सिरील हाका खूब जाणवाय दिल्ली आनी जाणवायेन ताणें मोताचें जिवीत पवित्र करूंक प्रयत्न केले. जाल्यार मेथोदियूस एक बिश्प साहेब एक गवळी कसो आपले पुजेचो सांबाळ केलो. तांचे विनवणेन आमकांय पवित्र सभेच्या मोगान वाडूय म्हूण मागुया. सर्वेश्वरा सोमेस मनशांच्या तारका बागेवन सिरील आनी ताचो भाव मेथोदियूस हांचे शिकवणेन स्लोवेनियाच्या पोरजांक तुज्या स्वताचो उजवाड तुवें दिलोय. तुजी शिकवण आमच्या काळजांत आनी मनांत गोट रिगोय आनी आमकां एकाच भावार्थांत एकवटावन तुका सुपूर्णयेन वाखाणूंक पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमेन. बागेवन जाकोबाच्या चिटीची सुरवात. सगळ्याक शिंपडलेल्या बारा कुडांक देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचो सेवक जाकोब नोमान करता. म्हजे बा भयणीनो, तुमचेर जिनोस्वार ताण्ण्यो येता तेन्ना त्यो एक व्हड खुशालकाय म्हूण मानून घेयात. खरें म्हणल्यार तुमचो ओसूल बाबाट तिरपण उत्पन्न करता आनी तिरपणाचें फळ म्हणल्यार सुपूर्णाय. अशें तुमी सुपूर्ण आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनी कांय उणें जावचें ना. तुमचे मदल्या कोणाकूय जाणवाची गरज आसा जाल्यार ताणें ती देवा लागीं मागची. तो ती ताका दितलो, कित्याक तो सगळ्यांक उदारपण आनी तोंडार मारिनासतना दिता. पूण कसलोच दुबाव दरिनासतना बाबार्थान ती मागूंक जाय. दुबाव दवरता तो मनीस वाऱ्यान आलता दोलतात असल्या दर्याच्या लारा भाशेन. दोशी ओदोन सद्दां तीर पावलांनी चलून असल्या मनशान आपूण मागता तें सर्वेस्पोर दितलो म्हूण चिंतूंक फावना. गरीब तो भाव देव आपणाक वयर काडटा म्हूण बोडवीक बगून आनी तशेंच गिरेस्त मनीस देव आपणाक किकोंत करता तातूंत बोडवीक बगूं. कित्याक तोण्याच्या फुला भाशेन तो नाच जातलो. सुर्याची कडक किरणां पडटात आनी तोंड सुकता आनी ताचें फूल पडटा आनी ताची सुरपाय उडून वेता. अशेंच आपलो वेपार धंदो करतना गिरेस्त मनीस भावून सुकून वेतलो. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडुकार. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावन दी. कोणबालायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हणुया, कोणबालायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपद्रे पडचे आदीं हांव चुकलो, पूण आतां हांव तुजें उतर सांबाळटां. तूं खरेंच बरो, तूं करताय तें सगळें बरें. तुजें नेम म्हाका शिकय. जबाब. कोणवालेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले. असो हांव तुजें नेम शिकूंक पावलो. संवसारांतले रुपया भांगराचे परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुमचें शिकयली समूर्त. जबाब. कोणवालेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा
आनी आनी हांव म्हजो तुजो जीव जीव वाचतलो. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणा सर्वेस्परा. म्हजेर तोडमोळे दादल्याय तेय विस्वाशीपणान धाडल्या, पूण तुज्या चाकराक बसयल्याय ते प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजोय आनी धीर दी. म्हणुया, कोणवाले म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. उद्गार. वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोम्या. एकदां फारिसेव भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपले काळजांतान सूस कारून ताणें म्हळें, ही सोसोत कित्याक म्हूण कोणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे संस्थीक कोणा मेळचीच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पेलतळी गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भाव भयणीनो, 11वेर आमी लूर्दी सायड मायची परब केली. ते परबे सोमयार हांव उगडास करतालो. द सॉंग ऑफ बर्नेडेट म्हूण एक पुस्तक आनी एक फिल्म आसा, द सॉंग ऑफ बर्नेडेट. आनी हें पुस्तक एका अनभावार्थ्यान बरयलां, एक जुदेव तो फ्रँक वेझल म्हूण. मागीर ताचें फिल्म केलें इन 1945 एंड इट वॉज द बेस्ट फिल्म. इट हॅड लॉट ऑफ एवॉर्ड्स, अकॅडमी अवॉर्ड्स, ऑस्कर अवॉर्ड्स. हें फिल्म अशें सुरू जाता, टू दोज हू बिलीव इन गॉड नो एक्सप्लेनेशन इज नेसेसरी. जी कोण देवाचेर बावाट दवरतात तांकां आनीक पुरावे आनीक समजोवपाची गरज ना. अँड टू दोज हू डू नॉट बिलीव नो एक्सप्लेनेशन इज पॉसिबल. जाय ते कितें सांगल्यारय तांच्या मनांत वचपाचें ना. अँड दोज हू बिलीव इन गॉड, मिरेकल्स इज अ हेल्प. Those who believe in God, Ojapa, Milagri, ek adar is an aid. But those who doubt in God, no miracle can help.
भाव भयणीनो, फारिसेव धर्मशास्त्री जेजू लागीं खुणां मागतात, मिलाग्री मागतात. मार्कूच्या 8व्या आवेस्वरांत आमी आयकलें जेजू मिलाग्र करता. 4000 लोकांक पोस्ट जेवण दिता, 7 उणी आनी थोड्यो मासऱ्यो घेवन. फारिसेव ताचे लागीं भासाभास करतात आनी खुणां मागतात, आनी खुणां मागतात. आनीक भाग्यवन मार्कू सांगता, आपले काळजांतान सुस्कारून असाय सुस्कारलो जेजू आनी म्हणूंक लागलो, ही पिळगा म्हजे लागीं खुणां मागता. कितल्यो खुणां दिल्यो, पूण ताचें काळीज निबोर जाल्लें. कितल्योय खुणां केल्यार पुरान ते तयार नासले. जेजू देवाचो पूत, जेजू मनशा कुळाचो सोरवुंडार, जेजू अभिषेक्त, द मेसाया, द क्रायस्ट म्हूण मानून घेवपाक तयार नासले. देखून जेजू सुस्कारता. भाव भयणीनो, आमी केन्नाय सुस्कारता न्हय. केन्ना सुस्कारता? केन्नाय आमी बरें करता तेन्ना लोक आमकां मानून घेना तेन्ना. आमच्या जिवितांत सगळेंच बरें वचना तेन्ना आमी सुस्कारता. विसाय जेजू सुस्कारलो. देव सुस्कारता जेन्ना आमी आमची काळीज बंद दवरता. ताच्या उल्याक, ताच्या वाटांक, ताच्या उतराक. God also relieves a sigh. आज जेजू सुस्कारलो. भाग्यवन मार्कू सांगता, आपले काळजांतान सुस्कारून ताणें म्हळें, ही संस्था कित्याक म्हूण खुणां सोदता, ही सोसूद कित्याक म्हूण खुणां सोदता. बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज अ सायन ऑफ गॉड्स लव एंड मर्सी. तरी आसतना फारिसेव धर्मशास्त्री ताका मानून घेना. भाव भयणीनो, जायते फावटी आमचेंय जिवीत अशेंच. आमी बारीक नजर मारल्यार आमच्या जिविताचें कितलें बरेंपण आमी देवा कडल्यान अणभवता. आमचें जिवितूच एक मिलाग्र आनी आमी मिलाग्री सोदूंक भोंवता. कोणें हात दवरता आसतना पडलो जाल्यार आवयशी कोण मिलाग्री करता नुसता पडलो. आमी मिलाग्री सोदूंक भोंवता फारिसेवां भाशेन. काय बरी उतरां. टू दोज हू बिलीव इन गॉड नो एक्सप्लेनेशन इज नेसेसरी. नो मिरेकल्स आर इम्पॉर्टंट. बट टू दोज हू डोंट बिलीव इन गॉड, no miracles can help. No explanation can help. म्हणटच भाव भयणीनो, सकाळीं उठ्ठा ते राती न्हिदो पर्यंत आमचें जिवीत जावंक जाय. वी सरेंडर आवरसेल्व्स इनटू हीज हँड्स. म्हणलेलें आसा, आय डू नॉट नो वॉट फ्युचर होल्ड्स फॉर मी, but I know who holds the future. ओ बाबा, फुडें कितें जायत आमी कोणूच नकळो, पूण कोणाच्या हातांत आसा आमचो फुडार. कोण आमच्या जिविताचें वेरें दवरून आसा तें आमी जाणप. आनी तो आमचो देव. देखून भाव भयणीनो, आज आमी गारवेत आसतना मनान धरया, अदीक आनी अदीक आमी भावार्थी मनीस कशें जीव. आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत घालूं आनी तोच आमकां जिवितांत खूब खूब आपले देण्यांनी भरतलो. आमचें जिवीतूच एक मिलाग जायशें करतलो. तर हीच कृपा हे मिसांत आमकां सगल्यांक मागून घेवया.
भेटून आम्ही गायन गाऊया. देणी आमची C14 पान 30 आणि 4, C14 पेज 34. देणी आमची भयणी भावांनो, आमचें बलिदान पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेश्वर आमचे बापा, बागेन श्रील आनी ताचे भाव मेतो दिसाचे परबे समयार हो उंडो आनी दाकासोर आमी तुका भेटयता. ताचे उद्देशी आमचे दर जिविताची एक एक खुणा एक एक खिणां तुजेच मोगान सारूंक तुजे रूच वावर दवरून जिवंक आमकां शिकय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सर्पद्वेदर आनी शास्त्राचे देवा, सर्वकाळ आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुजे विश्वासी मोगाचे तूं तांकां गोहाय करताय. तुजे सोडवणेचो फूड आमकां लाभशाक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात. निरंतरी देखून सगळे दुतां भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी आतां पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेळच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavartaco good purgatoryam. Jesu nelo, Jesu chivon sala, Jesu novian etolo. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी प्रजीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिरतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली जी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बोरवसो दवरून मेल्यांक ते आमचे भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माय संगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोनमृत भाग्योन सिरील आनी मेथोदिस आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगलीं बापाक उलो मारुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टालणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनांच्या सासनांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक मेळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुजी आतां राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी होस्त जेजू सुस्कारून निबोर काळजाच्या मनशांक आपलो संदेश दिता होस्त जेजू आयज आमकां आपल्याचेर भावार दवरून आमचें जिवीत जिवंक उलो मारता ह्या जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेवन भावार्थान वाडटली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. एकाच उंड्यान D10 पान 52, D10 पेज 52. प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे बापा, भाग्योन सिरील आनी ताचो भाव मेतो दिवसाचे पूर्वे दिसाक तुज्या पुताच्या जेवणान तुवें आमकां बोल्लें. तुजेच स्वताचो उजवाड ताणें दुसऱ्यांक पुरगुटलो आनी तांची मोना काळजां बावरतान बोल्लीं. आमी थांबून आसतना तुजेर आमचें जिवीत तारूंक आमकां कृपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां पळोवन आमी खुशाल. थँक्यू फॉर पार्टिसिपेटींग. काल सांजे जायत्यांनी आदार दिलो. आमी केरीत भशेन दिनवासता तांकां सगल्यांक हो जागो तयार करूंक सांजेचें मीस जाल्या उपरांत 8:30 पर्यंत थोडी आशिल्ली. देव बरें करूं म्हणटा. आमचो भाव वेलिंगटन ब्लास्को, आमचो मेस्त्री सांतान, आमचो भाव मॅथ्यू लॉपीस,
रेमी आनी जायतीं वॉलंटियर्स तांणी तयार केलो जागो. आमचो भाव एंटनी जो साकिशीन काम करता हें सगळें तयार करून आनीक आयच्या दिसाक ही मिसाची भेट हांगा जावन जायतेनी आपापलो आदार दिलो, हातबोट घातले. तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव देवाचो आशिर्वाद मागता. आसतान हो वावर पेंटींग करपाचो आमी हातांत घेतला, तो बेगीनूच सोंपल्यार पुरो म्हूण मागुया. दुसरे सुवातेर हो वावर आमचो भाव डेवीड आमी ताका दिल्लो आसा. तुमकांय केन्नाय नदर मारची येवचें, तुमकांय कसली सुचना आसा तुमच्यांनी सांगूं येता, ताका सांगूं येता, आमकां सांगूं येता. आनी हो पेंटींग चलता आसतना लायटीचोय वावर आमी हातांत घेता, कित्याक थंय स्कॅफोल्डिंग घातलेलें आसतलें. परतून परतून हें काम करूंक जायना. देखून तुमकां सगल्यांक उलो मारता, जो खुशी आसा फूल ना पाकळी ह्या वावराक तुमी दियात. हो इगोजेचो वावर म्हजे लागींनूय ऑफिसांत वचून दिवं येता. आनीक आमची भयण जेनिफर तुमकां रिसीप दितली. हो वावर सोंपतलो, वावर म्हजो न्हय, वावर भाग्योन मिंगेलीचो. उदार जावया ह्या वावराक आनी सोंपोवया जाता तितले बेगीन. हांवें ताका एकूच सांगलां, बरें तें बापूड. आमच्या भाव वेलिंगटनाकूय सांगलां, बरो तो वायज, बरी ती लायट. देवाक वी मस्ट गिव द बेस्ट, वी हॅव टू गिव द बेस्ट. सो आय टोल्ड हिम, यूज द बेस्ट पेंट्स, यूज द बेस्ट पेंट्स, good paints, which will last and give a new look to the church. हें काम शांती पावतले म्हूण आमकां आस्त आहा. ताणें एक पयसो पुरान मागूंक ना, एडवान्स दी कांय ना. आनी हें ताचेर खाशेलेपण, कसलोच एक पयसो मागूंक ना. वय म्हळां आनी हो वावर घेतला म्हणटूच ताचेय पासत आनी ताच्या कामेऱ्या वावराड्या पासत मागुया. वयतान काम करता आसतना भिरांती खूब वयर आसा. आमची सिलींग बरे भाशेन तो वावर जावंक भाग्योन मिंगेलीची तांकां शेकाय प्रोटेक्शन मागुया. आनी सगल्यांक तुमकां आदी फुडेंच देव बरें करूं. थोडे दीस आमी हांगा मिसांत एकठांय जातले. थँक्यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. आमचें मतदान करुया आयज. आनीक फाल्यां हांगाच PPCची मिटींग आसतली, पॅरिश पास्टरल कावन्सिलाची मिटींग आसतली सांजे 6:30 वरां. चुकयनासतना वांटो घेवया. देव बरें. शेवटाक गायन गावया, देवाक आर्गां दिवया. E4 पान 70 आणि 8, E4 पेज 78, तिसरो श्लोक आमी गावचो.